मोजेसाच्या समृद्धी प्रमाणे ताजे शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना अशें जालें। कुस्मो गोट्टा तो दर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो। सर्वेस्पराच्या समृद्धीन बरयलेल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बालकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराच्या समृद्धीन सांगलेलें आसा ते प्रमाणे कवड्याच्यो जोडीचे नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिलांचे येवन समोरूंक बालकाक जेरुजाल्याक व्हेलो। तेन्ना शिमाव नांवाचो एक प्रामाणीक आनी भक्तिमोन मनीस जेरुजाल्यांत आसलो। तो इस्रायल नरसोनेच्या वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्म्यान ताचेर आसलो। सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवार तो मोडचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केली। तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी समृद्धीच्या चाली प्रमाणे बालकाक जेजूक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन ताका भितर हाडलो। तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातान घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या ह्या सेवकाक दुनियाक शांतीन आतां वचूं दी, कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सणवण म्हज्या नदरेंत हांवें देखली। पोरसांक उजवाडांतलो प्रकाश तुज्या पोरजेक इस्रायलाचो तुवें फावो केल्लो प्रताप आनी ताजे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें। तेन्ना शिमावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मायरेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक इस्रायलाक जायतीं जाणां भूंय पडटलीं आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू खोशी देवान ताका नेमला। ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतना उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसात तुजे काडीस आसपास विणटलीं। आजेराच्या कुलाच्या पोळांच्या आना नांवाची एक प्रवादीन आसली। ती उतराय पिरायेक पावलोली। लग्न जाल्या उपरांत विधवा जायसर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेताली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्लीं। दीस रात उपास मागणी करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली। तिवूय त्याच वेळार थंय पावून सोरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुजालेमाच्या सणवणेची वाट पळोवन आसलोली सगल्यांक बालकाची खबर ती सांगूंक लागली।